देवेंद्र सावंत, श्रीचाल लॉपेस. आम्ही फक्त सर्व्हिस पर्सनल आसा तांचे खातीर ऑनलायन वोटींग दवरला. सो ते हे जातलें दिसता तुमकां सक्सेस ना की ताजेर हांव कमेंट्स करूं शकना कारण ते डिसिजन इलेक्शन कमिशनचे आसता. पूण ह्या इलेक्शनाक इम्प्लिमेंट करतले तुमी अजून जावं ना कित्याक आतां हे तुमी सिनियर सिटीजन डोनेट युअर टायम हे केला. आमी सिनियर सिटीजन डोनेट युअर टायम इतलेंच हे केला की यंग किंवा जे आतां काम करपी लोक आसा तांचे कडेन वेळ ना की ज्यांतल्यान आमचे बीएलओ आहा तांकां ते मार्गदर्शन करचें. कोणाची नांवां घालपाची उरल्यां किंवा कोणाची नांवां डबल जाल्यां ह्यो सगळी म्हायती तांकां खबर आसतली. मुख्य म्हणजे एका घरांतली चली लग्न जावन खंय तरी दुसरे कडेन गेल्या पूण ताचें नांव दोनूय कडेन आसता. अशे वेळार तांच्या मार्गदर्शनान आमी ताचें नांव जर काडलें म्हणजे कायदेशीर तूं मतदाराचें नांव मतदार यादीन नांव एकी कडेन दवरूंक शकता. ज्यांची नांवां दोन दोन कडेन आसा ते आमकां जर तांणी मार्गदर्शन कितें तरी केलें जाल्यार दोन कडेन आशिल्लीं नांवां क्लियर करून आमी एकी कडेन करूंक शकता. आज आमच्या हातूंत दादल्या पेक्षा बायलांचो नंबर चड आसा इलेक्शन रोलार. सेन्ससाचे प्रमाणे पळयत जाल्यार इलेक्शन रोलार बायलां कमी आसा आनी बायलां परस दादले चड आसा. म्हणटून हो समतोल आमच्या हातूंत चुकला. म्हणजे गोंयांत एक हें आसा की लग्न जाले उपरांत बायलेचें नांव चेंज जाता. दोन नांवांनी दोन कडेन ती उरतात. हाजे खातीर तांचो सहभाग आमकां इम्पॉर्टंट की तांणी आमकां सांगचें बाबा खंयची बायल लग्न जावन आयली आसा ती खंयची किंवा तिचें नांव थंय आसा काय ना तें आमी मागीर चॅक करूंक शकतात. ताळगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे बूथ लेवल ऑफिसर्स आसा तांणी हो आज प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो. ताचे फाटल्यान एक उद्देश आसा जे वयस्क मनीस आसा जाका सिनियर सिटीजन म्हणटात ते सिनियर सिटीजनांक आमच्या ह्या सिस्टमान भितर घेवप आनी तांचें मार्गदर्शन घेवन तांचे अनुभव हाका लागून जे एनरोलमेंट करून नाशिल्ले आसा वोटर्स म्हणून ते सगळ्यांनी एनरोलमेंट करचो हाजे खातीर तांचे आमी सहाय्य घेतले. कारण बीएलओ एकटो सगळे कडेन नासणें शक्य ना पूण तांणी जर सिनियर सिटीजनांनी आपली ही सगळी आमची जे पळय कार्यावळ आसा ती जर प्रोपोगेट केली लोकां पर्यंत पावयली जाल्यार कदाचित आमच्या एनरोलमेंटान आमकां फायदो जावंक शकता. ही पयली गोश्ट जाली. दुसरें म्हणजे सिनियर सिटीजना कडेन टायम आसता पूण आमी तांचे कडेन म्हाका फक्त डोनेट टायम तुमचो थोडो टायम आमकां दियात जाका लागून आमी बऱ्या भशेन इलेक्टोरल रोल तयार करूंक शकतले एरर फ्री. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आतां रोखडीच लोकसभा इलेक्शन घेवपाचें आसा ते इलेक्शनाच्या वेळार आमकां जाय की ते आमचे भितर सहभागी जाल्ले. कारण तातूंतल्यान एथिकल वोटिंगाची जे पळय आयडिया आसा बऱ्या भशेन प्रामाणीकपणान मतदान करपाची जी आमची प्रक्रिया आसतली त्या प्रक्रियेचे बद्दल तांणी म्हायती लोकां पर्यंत पावोवची आनी बऱ्या तरेन मतदान करचें भरपूर मतदान जावचें सगळ्यांनी मतदान करचें हो हाजे फाटल्यान हेतू आसतलो. आनी सिनियर सिटीजन कित्याक आज बाकी लोकां कडेन टायम नासता पूण सिनियर सिटीजन म्हणजे तांचे वेळ तांचे कडेन भरपूर आसता. तातूंतलो थोडो वेळ तांणी आमच्या खातीर जर दीत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या नॉवेल आयडियेंतल्यान बऱ्या भशेन इलेक्शन जातलें आनी ज्या ज्या जाग्यार आमची लक्ष पावना त्या त्या जाग्यार तांचें लक्ष पावचें आनी तांणी आमकां कितें तरी मार्गदर्शन करचें जातूंतल्यान एरर फ्री इलेक्टोरल रोल तयार जावचो आनी बऱ्या तरेन मतदान जावचें हो ताचे फाटले हेतू. हांगा सुद्दां ताळगांवच्यान ही कॉमेस जाता कारण
ताळगांवचे जे BLO आसा तांणी ही तांची आयडिया हांगसर आमी आज मूर्त रुपान हाडलेली आसा. ताजे उपरांत आतां आमकां अशें दिसता की हातूंतल्यान बोध घेवन हे उरलेले 39 कॉन्स्टिट्युन्सीनी आमी वतले आनी सगळ्याक अशें हें करतले प्रोत्साहन दितले की तांणी सगळ्यांनी बऱ्या तरेन इलेक्शन रोल तयार करचो, ह्या वयस्क लोकांचो सहभाग घेवचो. In 1977, I don't remember of having seen such such program. We were not sensitized why we should vote, the significance of the voting, and so on and so forth. But things have changed over the years, and I think people have become very, very conscious of their rights. As you all know, that the biggest gift of our Constitution is the right to vote, right to